तुझे मुखामोळ हांव पळोव आशेतां, तुझ्या हसरपणान जियो आशेतां. सौम्या हांव तुझ्या येण्याक आशेतां, ती सौम्या ये काळजान म्हज्या. तुझे मुखामोळ हांव पळोव आशेतां, तुझ्या हसरपणान जियो आशेतां. सौम्या हांव तुझ्या येण्याक लालयतां, ही सौम्या ये काळजान म्हज्या. आराधन तुका सौम्या, आराधन तुका, दिंबेर पळोव आमी प्रणाम करता. आराधन तुका सौम्या, आराधन तुका, दिंबेर पळोव आमी प्रणाम करता. नमन तुका आमच्या सोडवण दारां, सर पडून तुका आमी नमस्कार करता. नमन तुका आमच्या सोडवण दारां, सर पडून तुका आमी नमस्कार करता. कळसां मोना आमची तुका भेटयता. कळसां मोना आमची तुका भेटयता. सर्वोस आमचे सौम्या समर्पिता. सर्वोस आमचे सौम्या समर्पिता. मुझ्या अस्कत कायेन बळवून तूं जाता. मुझ्या एकसूरपणान सांगा तूं दिता. मुझ्या कश्टा दुखान म्हाका बुसयता. ही सौम्या ये तूं म्हाका सांग. मुझ्या अस्कत कायेन बळवून तूं जाता. मुझ्या एकसूरपणान सांगा तूं दिता. मुझ्या कश्टा दुखान म्हाका बुसयता. ही सौम्या ये काळजान म्हज्या. आराधन तुका सौम्या, आराधन तुका, दिंबेर पडोव आमी प्रणाम करता. आराधन तुका सौम्या, आराधन तुका, दिंबेर पडोव आमी प्रणाम करता. नमन तुका आमच्या सोडवण दारां, सर पडून तुका आमी नमस्कार करता. नमन तुका आमच्या सोडवण दारां, सर पडून तुका आमी नमस्कार करता. कळसां मोना आमची तुका भेटयता. कळसां मोना आमची तुका भेटयता. सर्वोस आमची सौम्या समर्पिता. सर्वोस आमचे सौम्या समर्पिता. हालेलुया, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हाले हालेलुया, हालेलुया, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हाले हालेलुया. कळसां मोना आमची तुका भेटयता. सर्वोस आमचे सौम्या समर्पिता. कळसां मोना
आमची तुका भेटयता सर्व आमची सौम्या समर्पिता. हालेलुया 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 हालेलुया. आराधना तुका सम्या वंदन तुका सम्या स्तुती तुका सम्या जय जय तुका सम्या वंदितां तुका सम्या वर्षितां तुका सम्या. हालेलुया 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 हालेलुया. Praise you Jesus, thank you Jesus, we love you Jesus, we adore you Jesus. Hallelujah 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 hallelujah. मोगाळ भवन आणि बहिणीनो, परत या बहुपवित्र साक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आमी हजर आसा. आमचो सुमी करोस परत हजर आसा. सुमयाची ती उतरां आमी उडासा काडलीं जाल्यार खंयसर दोग या तेग म्हज्या नांवान सांगाता मेळटात थंयसर हांव हजर आसा. आमी दोगांनी तेगांनी 7 जाणां जेजूच्या नांवान आमी हांगासर आसा. या जेजू सांगाता थोडो वेळ करचो जाग आनी जेजू आमचे संगी या बहुपवित्र साक्रामेंतांत खरोच हजर आसा म्हणल्यार आमी वळखून घेवया मोगाळ भवन आनी भयणीनो. आनी त्या जेजूक आमी नामान करया, त्या जेजूक आमी आराधन करया, त्या जेजूक आमी स्तुती करया मोगाचेनो. आमचो बळवंत देव, आमचो वर्तो देव या बहुपवित्र साक्रामेंतांत या घडये खरोच हजर आसा. ते देखून आमकांच ताच्या पांयांतळा या घडी आमी समर्पण करा. आमची 4 मागणी आमी कितें घेवन आयल्या ती सगळी त्या सुमयाच्या पांयांतळा आमी समर्पण करया. तो आमचे लागीं उलयता, तो आमचे लागीं उलयता. आमकां हर एक लागीं आमच्या नांवान वळखता तो मोगाळ भवा आनी भयणी. ते देखून आमकां संपूर्ण तरान सुमयाच्या पांयांतळा या घडी आमी समर्पण करया. आमची 4 मागणी ताच्या पांयांतळा आमी समर्पण करया. कोणे आमचे लागीं मागूंक सांगला, मागता म्हणून बसयला, तांकांय सुमयाच्या पांयांतळा आमी समर्पण करया. आमी आराधन स्तुती त्या सुमयाक आमी दिता आसतना करता आसतना त्या सुमयेची सकत कृपा वालता. आमी कोणा खातीर मागता थंयसर बरेपण तांकां बरेपण लाभता. त्या पद्दतीन ह्या सुमयाक आमी नमान करया, त्या सुमयाक आमी आराधन करया, त्या सुमयाची आमी स्तुती करया मोगाळ बाबा आनी भयणी. मोगळा जेजू या बहुपवित्र साक्रामेंतांत तूं खरोच हजर आसाय. तुजें दर्शन आमकां हर एक लागीं या घडये हांगासर तूं दिवन आसाय. आमी सरपडून आसा, आमी दिंबेर पडल्या, तुजें हजरपण आमी वळखता, तुका आमी नमान करता, तुका आमी आराधन करता, तुका आमी स्तुती करता. सुमया जेजू तूं आमचो देव, तूं आमचो बळवंत देव, आमचो रक्षक, आमच्या बगलेक आसो, आमचे संगी आसो, हर एक घडी आमकां पळोवचो, आमचे जिवीत चलोवन वचो. तुजो देव व्हरतो देव आमचे मुखार हजर आसाय. त्या देखून आमी तुका आराधन करता, तुका आमी नमान करता. सुमया जेजू तुका आमी स्तुती करता. सकड आंज्या बडव्या सांगता, देवदूता सांगता, तुजो वैभव आमी वर्णयता. त्या वैभवान तूं भरलाय, त्या वैभवान तूं नेसलाय आनी त्या वैभवाचें दर्शन तूं आमकां दिताय. आनी तुजें तावन ती कृपा, ती सकत आशिर्वादा आमच्या हर एकल्याच्या जिविताक ह्या साक्रामेंतांत तूं वाडोवन आसाय. सुमया त्या देखून तुका आमी नमान करता. सुमया तुका आमी स्तुती करता. सुमया तुका आमी आराधन करता, तुका सरपडून आमचो मान बागयता. सुमया कित्याक तूं आमचो देव, आमचो वर्तो देव, आमचो बळवंत देव, आमकां राखचो सांबाळचो देव, तूं आमच्या सांगात आसो देव. त्या देखून तुका जावं नमान सुमया, तुका जावं वगळाप, तुका जावं आराधन स्तुती. सुमया जेजू मगच्या भवानी भयणी या वर्त्या देवाक आमी स्तुती करया. ताचे हजरपण आमी वळखून घेवया आनी आमी घावया केदो वर्तो देव आमचो, कितलो बळवंत देव, कितलो वर्तो देव आमच्या मुखार आसा. त्या देवा मुखार येवचें, त्या देवा मुखार सरपडचें, त्या देवाक आराधन नमान करचें भाग आमकां मेळ्ळां. नीज जावन आमी सुभागी मोगाच्या बाबा आनी भयणी. तर आमच्या खालसा मनांत हांव आमकां संपूर्ण तरान त्या सुमयाच्या पांयांतळा समर्पण करून या बळवंत देवाक, या वर्त्या देवाक आमी स्तुती करया, आराधन करया. संपूर्ण तरान आमचें समर्पण ताका आमी करया. सकड आमची मागणी त्या सवा जे कितें घेवन आयल्या, आमच्या काळजाचे आटाविटे, पिडा शिडा, समस्या, दूख, बेजाराय सगळें ताका आमी समर्पण करया.
आणि या बळवंत देवाची सकत आम्ही वर्णन या बळवंत देवाक आम्ही आराधना स्तुती करूया. Hallelujah. Divinewordtv amso, Divinewordtv amso, Divinewordtv amso, Divinewordtv amso. अनबोड नामान करतात संसारवान करतात Divinewordtv amso. अनबोड नामान करतात, अनबोड नामान करतात संसारवान करतात Divinewordtv amso, Divinewordtv amso, Jesus, thank you. Divinewordtv देव आमचो सोम्या, तो आमचो बळवंत देव सोम्या. तुझ्या हातरपण आमका दिताय सोम्या. तुका आमी मानान करता, तुका आमी तकले बघायता सोम्या, तुका आमी नमन करता सोम्या. तुझो वैभव आमी वर्णिता, त्या वैभवान तू पोहोचलो नासाय सोम्या. तुका आमी मान बघायता, तुका आमी आराधना करता सोम्या. सक्कर सांगात म्हणा आमच्या थाळीयो भेटो सोम्या. तुझो वैभव आमी वर्णिता, तुझे नाव आमी गायता सोम्या. तुका आमी मान करता, तुका आमी स्तुती करता सोम्या. तू आमचो देव सोम्या, आमचो बळवंत देव सोम्या, आमचो वर्तो देव सोम्या. तुका जावं मान वगळा सोम्या, तुका जावं स्तुती सोम्या, तुका जावं आराधना, तुका जावं वैभव सोम्या. सत्तर संसार सगळे तुझे म्हाका सर्वत्र सोम्या. तुका Divinewordtv amso. त्या देवा अर्घांतीव्या महिमा गाव्या, त्या देवाची महिमा गाव्या, स्तुती करूया, त्या देवाची स्तुती करूया. Divinewordtv amso, Divinewordtv amso, Divinewordtv amso, Divinewordtv amso, Divinewordtv amso. Hallelujah, 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 सचकड भाव बहिणी तुझ्या पायांतळ समर्पण करता सोम्या. तुझी सकत तुझे गोरपा हरी एक लागे वाळून दी सोम्या, हरी एक लागे अभिषेक सोम्या. या आराधनान बघिता जाऊच्या हरी एक भाव बहिणी आपो सोम्या. तुझी दैविक सकत खाको त्यांच्या कुडीक जिविता वाळून दी सोम्या. बरेपण नका लाभून दी सोम्या. गुण कचे तुझे सकत त्यांच्या कुडीन वाळून दी सोम्या. बरी भलायकी बरेपण तुका तांकां लाभून दी सोम्या. तुका जावं मान आनी वगळा सोम्या. आराधना आनी वैभव तुका सोम्या. नमन तुका सोम्या जेसू. हालेलुया, hallelujah, 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 hallelujah. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मग भवन आणि बहिणीनो, जेजू ताच्या मिसांव पयना वेळार सबार पोटी पळयत पुस्तक आमकां सांगता वरे विंगड सुवातेक वेतलो आनी थंयसर बापा सांगता रात दीस म्हणल्यार बरी कितलो वेळ करशितलो. बापा स्वताळो थंयसर ताका आयकतलो, बाप ताचे लागीं उलयतलो, पाड ताची ताबडतलो, मिसावाक ताका प्रोत्साव दितलो आनी तो मुखार वेतलो. आनी त्या देखून हर एक फावटी जेजूच्या जिवितान प्रमुख घडिता घरच्या ते पयलें वा हर एक निर्धार घेवच्या पयलें जेजू बापाच्या पांयान तळा वेतलो, त्या वरे विंगड सुवातेक वेतलो, थंयसर तो वेळ करशितलो. मोगच्या बाबा आनी भयणी, कित्याक बापाची सकत वाळतेली आनी त्या सक्तेन तो भरतलो. आमी हर एका ब्रेस्तरा आयतरा म्हणल्या बरी ह्या वरे विंगड सुवातेक आमी वेता मोगाचे न्हू. सोमिया सांगता करसूंच्याक वो थोडो वेळ, कित्याक ताची सकत ताची कृपा अगणित आनी ती आमच्या
जिविताक वाडली जाल्यार मेळ्ळी जाल्यार आमचे जिवीत नंदन परजलता. कशें एका दिव्यांत तेल आसल्यार मात्र दिवो जळटा पेटता उजवाड दिता. आमच्या जिवितांत ताची ती सकत करपा वाडल्यार मात्र आमचे जिवीत बरें जळटा, आमचे जिवीत संतोश बरें जाता, आमचे जिवीत फळादीक जाता, आमचे जिवीत बरें जाता. आनी त्या देखून वो वर विंगड सुवात आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत वो पवित्र वेळ. आनी त्या देखून आज परत आमी हांगासर आसा. वो थोडो वेळ ह्या सोमयाच्या आजारपणान करचोच्या ताचो स्पर्श हांगासर बगच्याक मोगाच्या भवानी भयणी. जुआंव सवांजेल अध्याय 15 वाक्य 5 आमी वाचले जाल्यार जेजू म्हणटा, हांव जावन आसा दाखवाल आनी तुमी फांटे. जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावता तो यथेश्ट फळ दिता. आनी मुंदरसून जेजू म्हणटा, कित्याक म्हजे विणे तुमी कांयच करूंक शकनात, म्हजे विणे तुमी कांयच करूंक शकनात. त्या देखून आमी कितेंय करता आमचें जिवीत बरें करून मेळटा. आमी कच्चे संगती अरी कामां फळादीक जाता जाल्यार ती सकत करपा आंगातान वालता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. देखून दुसरा पावलो कोरिंथीकांक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत अध्याय 12 वाक्य म्हणटा, असाधारण उगडापान ताचे पासत गर्वाक पडनाय म्हूण म्हज्या कुडींत एक फोडाफडीची दूख दिल्या. आनी 8वो म्हणटा, वो दुस्मान म्हजे तावन पयस म्हणून 3 फावटी सोम्या लागीं हांवें मागलें. वो दुस्मान ही पडापड म्हज्या कुडी तावन पयस वचून दी म्हणून सोम्या कडेन 3 फावटी हांवें मागलें. पूण म्हाका म्हळें, ताचो ताळो म्हाका आयकलो, म्हजी कृपा तुका पुरो, म्हजी कृपा तुका पुरो. कित्याक मनशाचे अस्गतगायक म्हजी सगळी सकत दिसून येता, मनशाच्या अस्गतगायन म्हजी सगळी सकत दिसून येता. वय मोगाच्या भवानी भयणी, ताची कृपा आमकां पुरो, ताची कृपा आमकां पुरो, ताची सकत आमकां पुरो. आनी ती सकत वाळटा जाल्यार आमच्या कुडीक, आमच्या जिविताक आमचें जिवीत अद्भुत जाता, नंदन जाता. तर एक घडी आमी दोळे धांपया मोगाचे न्हू. ह्या सोमयाच्या आजारपणांत आसा हांव. एक घडी आमकांत ताच्या पांयां तळ आमी समर्पण करया. आमी येवन हांव सोमयान आमकां आपयलां, सोमयान आमकां हांगासर आपोवन हाडलां. वो थोडो वेळ ताचे सांगता करसूंच्या मोगाच्या भवानी भयणी, म्हज्या आनी तुज्या जिविताची ही वरे विंगड सुवात, ही पवित्र स्वादीक सुवात, हाचे की व्हरतो जागो हांवें आनी तुवें करसूंचो दुसरो ना. मोगाच्या भवानी भयणी, असल्या पवित्र जाग्याक सोमयान आमकां आपोवन हाडलां. ताच्या आजारपणांत वो थोडो वेळ आमी करसूंचे आमकां एक अवकाश बागताणें दिला. त्या देखून त्या सोमयाक आमच्या काळजांत जावन दिन वासुया, थँक्यू म्हणया, स्तुती करया, तसो उपकार आमी आठोवया. आमकां ताच्या पांयां तळा ह्या घडी आमी समर्पण करया. मोगाच्या भवानी भयणी, तो आमचे संगी आसा, आमकां हर एकल्याक पळयता. देखून एक घडी मौनपणी आमी आयल्या, आमी आयल्या ताच्या पांयां तळा एक घडी मौनपणी त्या सोमया कडेन आमी उलोवया. मोगाचें न्हू. त्या सोमयाक सांगया, आमचें नांव काण सांगया, हांव आयलां तुजे मुखार, तुज्या हजरपणांत आयलां. तूं म्हाका वळखताय, हांव जाणा, हांव तुजे मुखार आसा. म्हजी काकूत कर, म्हजी बिरमत पाव म्हूण आमी सांगया. आमकांत मौनपणी एक घडी ताच्या पांयां तळ आमी सांगया, समर्पण करया. त्या सोमया कडेन एक घडी आमी मौनपणी उलोवया. मोगाचें न्हू. तुमची जवाब अरदान आनी वगळाप तुका सुमयान जेसू, अरदान आनी वगळाप तुका सुमयान जेसू. आयचो बागी दीस तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर अरदान आनी वगळाप तुका सुमयान जेसू. म्हजे संगी अरी एक घडी रावताय, म्हजे जिवीत सोलोवन वताय देखून अरदान आनी वगळाप तुका सुमयान जेसू. म्हाका दिल्लें सोबीत जिवीत अरी एका घडये तूं राखताय, वायटा विघ्नांत म्हाका तूं सांबाळताय देखून अरदान आनी वगळाप तुका सुमयान जेसू.
म्हज्या दिसपट्या जिविताच्या असगत गायंत म्हाका तूं बळादीक सकत तुजी कृपा दिताय देखून Aradanan yoglap tuka sumiyan Jesu. दिसपट्टे विविध साक्रामेंता मारिपात तुजी कृपा म्हज्या जिविताक वाळयताय देखून Aradanan yoglap tuka sumiyan Jesu. येवकरिस्ताच्या साक्रामेंताद्वारे आत्मीक तरान म्हाका पोसताय आत्मीक गटाय तूं म्हाका दिसपट्टे दिताय त्या देखून Aradanan yoglap tuka sumiyan Jesu. ह्या बरें विंगड सुवातेक येवन वो थोडो वेळ तुजे संगी करसूंचे भाग तुवें म्हाका दिल्ल्या खातीर Aradanan yoglap tuka sumiyan Jesu. ह्या येवकरिस्तायक आराधनाद्वारे आमकां हर एक लेगीत वापरताय बरें करताय म्हणल्यार त्या पातयेनीन तुजे मुखार येवचे भाग तुवें दिल्ल्या खातीर Aradanan yoglap tuka sumiyan Jesu. सुमया तुजेर म्हजो भावार्थ थीर घट करून दवरन ह्या घडये पर्यंत त्या भावार्थान थीर रावंक तुवें म्हाका कृपा दिल्याय देखून Aradanan yoglap tuka sumiyan Jesu. तर आमचो सुमी आमचो देव आमच्या मोगार आसा तर आमी ताका उलो मारया नन्न देवाने नन्न येसुवे निन्नन्ने नानु ಕೊಂಡಾಡುವೆ म्हज्या जिवितांत तुवें करचें बरेंपण हर एका घडये वळखता वाकंता आनी तुका म्हज्या जिविताच्या हर एका घडये स्तुती करता आराधन करता ह्या भोगणांनी विणलेलें हें गीत आमी गावन परत त्या सुमयेची स्तुती आमच्या खाल जमानांत हांवन आमी करया मोगाच्या भावा आनी भयणी उभी रावया. ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಗಣಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ ಸಂಗತ ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಗಣಪಡಿಸುವೆ ನಿನ್ನ ನಾಮವ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಪರಲೋಕ ನನಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಓ ನನ್ನ ದೇವನೇ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವು ಎಂದೆಂದು ನಾ ಮರೆಯನು. ಪಾಪಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಪರಲೋಕ ನನಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಓ ನನ್ನ ದೇವನೇ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವು ಎಂದೆಂದು ನಾ ಮರೆಯನು. ಮೇಘ ಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಹಗಲಿರುಳು ಜೊತೆಗಿರುವೆ. ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅಂಗೈಯಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರಿಸಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಕಾಯುವೆ. ಮೇಘ ಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಹಗಲಿರುಳು ಜೊತೆಗಿರುವೆ. ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ನಾವು ಕಾಯುವೆ. ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಸಿ ಪುತ್ರ ಸ್ವೀಕಾರ ನೀಡಿದೆ. ಅಪ್ಪ ಎಂದು ನಿನ್ನನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಯಲು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಸಿ ಪುತ್ರ ಸ್ವೀಕಾರ ನೀಡಿದೆ. ಅಪ್ಪ ಎಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಯಲು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ. ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಗಣಪಡಿಸುವೆ ನಿನ್ನ ನಾಮವ. ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ. ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ
ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ. Alleluia, 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 Hallelujah, praise you, Jesus. ನನ್ನ ದೇವನೇ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಮಹಿಮೆ, ಯೇಸುವೆ ಸ್ತುತಿ, ಯೇಸುವೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನೇ, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೇ, ಯೇಸುವೆ ಹಾಡಿ 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 ಯೇಸುವೆ ನಾವು ಕೊಂಡಾಡುವೆ. Hallelujah, ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ತನ್ನಿಸ್ತಾನೆ. Hallelujah, 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 Hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. We love you, Jesus. Argama pamta bhavi kamya Jesus namanaka. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 समिस्त मी बसया. मुगाल भावन आणि बहिणीनो, मुगले थोडे ब्रेस्तर देवाचो थाळो आयकोवच्या विशीं ह्या मुखल्या थोड्या मागण्या आज विधी वेळार देवाचो थाळो आयकोवच्या विशीं आमी नियाळ करता. देव आमचे लागीं उलयता, देवाचो थाळो आमकां आयकोवंक मेळटा. पयलें देव आमचे लागीं डायरेक्टली आमी म्हणटा, देवूच मनशा लागीं वैयक्तीक तरान उलयलो. देवूच मनशा लागीं वैयक्तीक तरान उत्पत्ती पुस्तकांत अध्याय 3 आमी वाचलो जाल्यार सगळें सुरविल्लें पातां. देवान मनशाक रचून भुमी वैकुंठांत दवरलें, त्या रुखाचें फळ खावं नजो म्हणलें आनी तांणी देवाक अविधेय जालीं, पाताक गेलें, देवाक हांव लिपोवन रावलीं. आनी तो वळ देव त्या भुमी वैकुंठांत गुंवतना देव उलो मारता. सर्वेस्परा देवान अध्याय 3 वाक्य 9 म्हणटा, सर्वेस्परा देवान दादल्याक उलो केलो आनी विचारलें, तूं खंय आसाय? देव आमच्या लागीं उलयता. आदामा लागीं उलयलो, तूं खंय आसाय? तूं खंय लिपोवन रावलाय? आनी ताणें देवाक जबाब दिली. फुडें आमी पळयता कायन आनी आबेल, उत्पत्ती अध्याय 4. कायनान आबेलाक जिवेशी मारलेल्या वेळार परत देवाचो ताळो कायनाक येता. अध्याय 4 वाक्य 9. तेन्ना सर्वेस्परान कायनाक विचारलें, तुजो भाव आबेल खंय आसा? तुजो भाव आबेल खंय आसा? नोयेचें आपोवणें. देव बुर्तुगोलदान सगळो संवसार नाश करूंक चिंता, कित्याक मनशाचे पाता मनीस देवातावन पयस गेल्लो. आनी तवळ उत्पत्ती अध्याय 6 वाक्य 13 आमी वाचलें जाल्यार सर्वेस्परान नोयेक सांगलें, संवसारा वयल्या सगळ्या मनशा कुळाचे अंत करूंक हांवें निर्धार घेतला. गट रुखाचे एक तारूंक कर. देवाचो ताळो नोयेक आयलो. उत्पत्ती अध्याय 12 अब्रामाचें आपोवणें. वाक्य 1 म्हणटा, सर्वेस्परान अब्रामाक म्हळें, तुज्या देशांतलो, तुज्या दाईच्या गोत्रांतलो मदलो आनी तुज्या बापायच्या घरांतलो बाईस सर, आनी हांव तुका दाखयतलो त्या देशाक वच. निर्गमन पुस्तक अध्याय 3 मोइसेचें आपोवणें. वाक्य 4 म्हणटा, मोइसे जिलकुटा लागीं तो थंयसर त्या जिलकुटा लागीं सरता आसतना सर्वेस्परान पळयलें आनी जिलकुटा मदें जावन ताणें ताका उलो केलो, मोइसे मोइसे. आनी तो म्हणालो, आपले आंगा आसा. आनी देव म्हणटा, लागीं सरानाका, तुज्या पांयाच्यो वांनो काड, कित्याक तूं उबो आसाय तो जागो पवित्र. देव प्रवाद्यां कडेन उलयलो. जावंक बरो जेरमाया प्रवादी अध्याय 1 वाक्य 4 तावन आमी वाचलें जाल्यार देवान जेरमाया प्रवादीक उलो केलो. जेरमाया प्रवाद्याक आपोवणें दिलें आनी तो म्हणटा, हांव एक भुरगो, हांव कशें वेचें? आनी सर्वेस्पर म्हणटा, हांव एक भुरगो अशें म्हणनाका. तूं खंय वेतलोय थंय हांव आसा तुजें सांगता. हांवें कितेंय सांगता तें तूं कर, भिये नाका, कित्याक तुजी राखण करूंक हांव तुजें सवें आसा. देव जेरमाया प्रवाद्या लागीं उलयलो. इजाया प्रवाद्याक इजाया प्रवाद्याच्या आपोवण्या वेळार आमी पळयता, सर्वेस्पराचो ताळो ताका आयकलो. ताणें म्हळें, हांव कोणाक धाडूं? आमचे वसत कोण वेतलो?
आनी आपले हांव हांगा आसा म्हाका धाड ताका जबाब दिली. आनी शेकी आमी नव्या सोल्ल्याक आयले जाल्यार देवाचो ताळो जेजूक आयकूंक मेळ्ळो. पवित्र स्नान घेवन उदकांतलो वयर वेता आसतना आकाश उक्तो जालो, पवित्र पारव्याच्या रुपार देवलो आनी थंयसर एक ताळो, वो म्हजो पूत, वो म्हज्या मोगाचो, तो म्हाका मानवाला. तो सुताळो सावलाक आयकूंक मेळिल्लो. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकान अध्याय 9 वाक्य 4, सावला सावला कित्याक तूं म्हाका दग दिताय. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, तो सुताळो म्हाकाय आनी तुकाय आयकूंक मेळटा. केदळा आमी वरे विंगड सुवातेक वेता, ताच्या पांयां तळ आमी बसता, ताच्या ताळ्याक आमी कान दिता आनी आमचे भितर केदळा मौन आमी सांबाळटा. भितरत एका तरेचें झूज, भितरत समाधान ना, संतोष ना, भितर जायती राटावळीन हें जिवीत भरलां. तवळ तो ताळो आयकना, तो ताळो लिपोवन वेता. पूण जर तर मौनपणान हांव बसता, त्या वरे विंगड सुवातेक वेता, ताका आयकता जाल्यार जेजू मार्ता आनी मुरयेच्या घरा गेल्लो. मार्ता जायत्या संगतींनी मेतेर जाल्ली, मुरी जेजूच्या पांया लागीं बसता. जेजूच्या तोंडान जावन आयकोवची ती उतरां, बायरेची उतरां ती आयकोवच्या खातीर ताच्या पांयां तळा बसता आनी जेजू तिच्या लागीं उलयलो. आज मोगाच्या बाबा आनी भयणी, आमच्या जिवितांत एंत घडोवंक जाय. दिसपरते तो ताळो उलयता, तो ताळो आसा, पूण मस्तबडी ह्या संवसाराच्या राटावळी मध्ये, ह्या संवसाराच्या जनजाटा मध्ये हो ताळो आमकां आयकना. आनी आमी म्हणटा देव उलयना, देवाचो ताळो आमकां आयकना. देव उलोवनूच आसा, पूण वो आयकचे जाल्यार म्हजे थंय तुजे थंय समाधान, बरेपण, संतोष, शांत समाधान भितर आसल्यार मात्र. तर मोगाच्यानो एक घडी दोळे धांपया. आज त्या सुमया मुखार आमी बसून आसा. एक घडी मौनपणान म्हज्या आनी तुजे भितर वो ताळो आमी आयकूंक प्रयत्न करया. सुमी उलयता तुजे कडेन, म्हजे कडेन. जर तर आदी म्हाका देव आदाव कडेन, नोये कडेन, कायना कडेन, अब्रामा कडेन, मोइजे कडेन, प्रवाद्यां कडेन, जेजू कडेन, पावला कडेन उलयला जाल्यार आज तसो देव म्हजे कडेन, तुजे कडेन दिसपरते उलयता, दिसपरते उलयता. तसो ताळो आमकांय आयकूंक मेळटा मोगाच्यान. त्या देखून एक घडी सगळी राटावळ पयस करया. सगळी राटावळ, कितें समस्या, दूख, बेजाराई आसा, सगळें पयस करया. सुमी म्हणटा, कश्टांतल्यान वजन वयतल्यान म्हजेच अशी येया, हांव तुमकां विशेव दिता. हें सगळें वजें ताच्या पांयां तळा उडोवया, ताच्या पांयां तळा समर्पण करया. एक घडी मौन बसया. तो ताळो म्हाका तुका कितें सांगता, म्हजे लागीं तुजे लागीं कितें उलयता. एक घडी ह्या मौनपणान तो ताळो आयकूंक आमी प्रयत्न करया. तेस सुमयाचो ताळो आमी आयकतना तेस सुमयाक आमी उलो मारया. आमचे लागीं उलय, आमकां आयकूंक दी तुजो ताळो, तुजी सकत, तुजी खुशी आमकां उक्ती कर म्हूण त्या सुमयाक उलो मान आमी मागया आनी गावया हें गीत. कळसा ताण सोमिया उलो हांव मारता, ताळ्याक म्हज्या कांतून दी. संवसारांत सोलवून तुजेशी आयला, मागण्याक म्हज्या चिंतून दी. कळसा ताण सोमिया उलो हांव मारता, ताळ्याक म्हज्या कांतून दी. संवसारांत सोलवून
तुझेशी आईला मागण्या मोच्या चितून दी बरोबसो तुझेर मोसो दोबरून शरण आईला झाला हा एक सुरो आसुरो दी सावळे तुझ्या सत वाट जीवी जावनासा पत्का ताव कष्टातना मोगान तुझ्या आराम धरता सर्व माका पयस करताना भरवसो तुझेर मोसो दवरून शरण आईला कळसातां सोमिया उलो हांव मारता ताळ्या मोच्या कांतून दी संवसारांत सलवण तुझेशी आईला मागण्या मोच्या चितून दी. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाचेनो सर आमी उबे रावया. तर आज तो सुताळो आमचे लागीं उलोवंक आशेता. तर तो ताळो सुमी आसो आमी आयकूंक आमकां समी तयार करया. देवाच्या उतरां मारिपा तो ताळो आमकां लाभता. देवाच्या उतराच्या नियाळा मारिपा तो ताळो आमचे लागीं उलयता. तर तो ताळो आयकूंक नियाळ करूंक तें देवाचें उतार आमच्या मतीक काळजाक उजवाड दी म्हूण सोम्या कडेन आमी मागया. मोगाचेनो आमची काळज मना ताचे ते आमी उबारया. हें उतार परगरच्या आमच्या भावा खातीर आमच्या हर एकल्या खातीर हें उतार कोण सगळ आयकता आख्या संवसारांत विविध माध्यमां मारिपान तांकां हर एकल्याक सोम्याचो ताळो प्राप्त जावं दी. सोम्याची खुशी तांकां जाण जावं सोमी तांकां करपा दिवं दी म्हणून आमी मागया. आनी हो ताळो आयकूंक हें देवाचें उतार आयकूंक आमकां आमी आयती करया. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता 14వ ಅಧ್ಯಾಯ 34ನೇ 35ನೇ वाक्य. मीठ बरेंच पूण मीठच जर आळणी जालें तर कित्याक ताका रूच दिवची. तें धरणेकी उपकारना साऱ्याकी जायना तें भायर उडयचें पडटा. आयकूंक कान आसल्यार आयका. देवाचें उतार हें. कोंकणी तुका क्रिस्ता. आमी ध्यान करता सर्वेस्परा देवाक आयकोवया. ट्युनिंग आवर सेल्स टू लिसन टू गॉड. सर्वेस्परा देवाक आमी आयकूंक आमकांच आमी मांडून हाडया. तर कित्या खातीर सर्वेस्परा देवाक हांवें आनी तुवें आयका जाय. हाच्या वाचपान आमी पळयता मीठ बरेंच पूण मीठ जर आळणी जालें तर कित्याक ताका रूच दिवची. एक मीठ एका दुबळ्याच्या घराय आसा. अत्यंत ग्रस्त मनशाच्या घराय तेंच मीठ आसा. तें मीठ हर एकल्याच्या जिवनांत रूच दिवंक शकता. तेंच मीठ घट मुरो खोरगोवंक शकता. तेंच मीठ हर एकल्याक संतोषाचे समाधानाचे आशिर्वादाचे जावन साबार पोटी बेंजार केल्लें मीठ साबारांच्या कुटुंबाच्या जिवितांत साबारांच्या घरांनी तें आशिर्वादीत जालां. मीठ तेंच तरेपण खेदाळा त्या मिठाक खरसाण आसा. त्या मिठाक आशिर्वाद आसा. थवळ त्या आशिर्वादीत जालां. जेजू सांगता
मनीस निष्प्रयोजक, जीव दिवन सो प्रेरकत्व्यान. जर तर प्रेरकत्व ना जाल्यार सगळें निष्प्रयोजक मोगाच्यान. पयत पुस्तकान आयच्या उतरान सुमेन जेजू सांगता, आयकोंक कान असल्यार ऐका. जर तर तूं बेरो तर तुका आयकोंचें ना. जर तर तुका कान आसा, तूं आयकोंक शकताय तर हें उतार ऐका आनी तुजें जिवन आशिर्वादी जातलें. कित्या खातीर हांवें आनी तुवें आयकाचें म्हणलें पयलें सवाल. उपरांतलें सवाल, हांवें आनी तुवें हें उतार कशें आयकोवचें म्हणलें दुसरें सवाल. मोगाच्यानो, आज हांव आनी तूं एक सामान्य जिवन जिवन आसा. आळणी जाल्ल्या मिठा बरी हांव आनी तूं जिवन जिवन आसा. कित्याक म्हळ्यार आमचें चिंतप इतल्या मट्टाक आयलां की आमी एक मनुश्य सैमाचे त्या देखून आमी अशें सोड आनी कशें आसूंक साध्य. पयलें पुरा बरें झरीचें उदक हांव आनी तूं पियोन आसलें. बांय बऱ्यांनी बरें बांयत बरें उदक आसतलें. पूण आतां तें मेळना. आतां कॉर्पोरेशनाचें गी पंचायताचें गी उदक आमी पियेता तें कितलें मेळें जावन आसता म्हणलें पत्रांनी आमी पळयलां. तरी थंयच उदक आमकां तें बरें जावन आमी तें अमृत जावन तें आमी पियोंक लागल्या. कित्याक आमी आतां ताकाच ओग्गोन गेले. हांव तेच प्रमाणें आज हांव आनी तुवें एक सामान्य मनशा जिवीत जिवन आसा. हांव आनी तुवें एक सामान्य मनशा जिवीत जिवन आसा. पूण पवित्र पुस्तक म्हणटा हांव आनी तूं सामान्य व्यक्ती न्ही. हांव आनी तूं दैवीक सैम बसलें एक बळादीक व्यक्ती जावन आसा. मनीस जल्मतना मनशा सैमान जियेता, तर पवित्र स्नान घेतल्या उपरांत ताणें दैवीक सैमान जियोंक पवित्र सभा ताका आपोवणें दिता. तरी पूण हांव आनी तूं दैवीक सैमान जिवन आसा गी मनशा सैमान जिवन आसा म्हणलें व्हड सवाल मोगाच्यानो. पवित्र पुस्तक ह्या विशयान कितें सांगता. कीर्तन 82 कीर्तन 82 वर्स 6 and 7 6वें आनी 7वें ओळ अशें म्हणटा, हांवें म्हळें तुमी देव तुमचे सगळे परमोन्नत देवाचे पोत. पवित्र पुस्तक म्हणटा हांव आनी तूं देव परमोन्नत देवाचे पूत आनी धुव जावन आसा मोगाच्यानो. नेक्स्ट वाक्य म्हणटा, तरी पूण भारी गरजेचें, तरी तुमी सगळे देव जावन आसात, तरी पूण तुमी मनशा भशेन मरून वेतल्यात, कुंवरा भशेन तुमी पडतल्यात. आज म्हाकाच हांवें आमी सगळ्यांनी आमकां हर एकल्यांनी आमकांच आमी विचारूंक जाय, आमी मनशा प्रमाणे एक सामान्य मनीस जावन ह्या संवसारांत हांव मरतलो गी. ह्या देवाचो एक खण जावन, देवाचो एक भाग जावन, म्हजो आत्मो अमर आत्मो जावन ह्या संवसारांत ह्या सर्गार जियेतलो गी म्हणलें सवाल. हांव आनी तूं परत नियाळ करया मोगाच्यानो. पवित्र पुस्तक म्हणटा आमी जावन आसा परमोन्नत देवाची भुरगीं, तरी पूण पवित्र पुस्तक म्हणटा मनशा बरी हांव आनी तूं मरतले हांगी. या हांव आनी तूं परमोन्नत देवाची भुरगीं जावन आमी जियेतले हांगा म्हणलें सवाल. आनी त्या खातीर सर्वेस्पर देव म्हाका आनी तुका सोमेजीचो उलो दिता, आयकोंक कान आसल्यार ऐका. तुका जर तर मनशा सैमाचें सामान्य जिवन जिवंक जाय, तूं आयकनाका. जर तर तूं एक देवाचो पूत ह्या देवाची धूव जावन एक अद्भुत जिवन तुका जिवंक जाय, सुपर नॅचरल जिवन तुका जिवंक जाय, तर सर्वेस्पर देव सांगता मुझे उतार ऐका. पदरापणात आराधनाच्या वेळार मस्त उदाहरण दिली. अब्राम एक सामान्य व्यक्ती जावन आसलो, देवाचे उतार तो आयकोन एक अद्भुत व्यक्ती, सुपर नॅचरल तो जिवन, ग्रेस कायेचें समृद्धीचें जिवन जियेलो मोगाच्यानो. नोये सर्वेस्वराचे उतार आयकलो आनी सद ओडलें, ताणें शिप बांदलें आनी सगळें बुडोवन गेलें. जाल्यार तो सर्वेस्पर देवाचो व्यक्ती जावन
तो आनी ताचें कुटुंब बचाव जालें. एकच कारण सर्वेस्पराचें उतार आयकलें, सगळे मनीस मेल्यार, मनशां सैमान ते मेले जाल्यार सर्वेस्परा देवाचें उतार आयकल्लो तो नोये तो जियोंक ह्या संवसारांत साकलो. त्या देखून जेजू क्रिस्त हेंच जें कितें आमी आतां वाचलें तें देवाचें उतार किर्तनांत तें ताका उल्लेखन म्हणटा. आमी पळयता सांजुआंवच्या 10व्या अध्यायांत मोठ्ठें वाक्यान सुमी जेजू म्हणटा, हांव आनी बाप एकच. पळया, हांव आनी बाप एकच म्हणटा. तक्षण जुदेव आनी हेर लोक ताका पात्रावंक सोदतात. पळयत पुस्तक म्हणटा, खेदाळा हांव आनी बाप एकच म्हळें गे, कुडलें बाप आसो तूं पूज जाल्यार, तूं बाप आसो एकच जाल्यार तूं देवाक समान करताय. त्या देखून आमी तुका फातरायता म्हूण सक्कडे बैसरले. आनी थवळ स्वामी जेजू म्हणटा, जेजून जाप दिली, तुमी देव म्हूण हांव सांगता, ही उतरां तुमच्या नियमशास्त्रांत बरयल्लीं आसात की नात. जर देवाचें उतार प्राप्त जाल्ल्यांक देव म्हणून आपयल्यात आनी पवित्र पुस्तकाचें उतार केदींकच भोगोंक नजो, तर म्हाका बापानच धाडला आसता हांव देवाचो पूत म्हणलें देखून हांव देव नंद केली म्हूण तुमी म्हणचें. पळय हांगासर स्वामी जेजू म्हणटा, देवाचें उतार प्राप्त जाल्लो हर एकी देव. तर हांव देवा बापान धाडलें म्हाका, हांवें ताजो पूत म्हणल्या खातीर इतलें कित्याक तुमी म्हजेर रागार जातात. पोरण्या सोल्ल्यान मात्र न्ही मोगाच्या न्हू, नव्या सोल्ल्यान ती आमी हाचे विशयी उल्लेख पळयता. सांजुआंवच्या 1व्या अध्यायान 12व्या वाक्यांत थंयसर पळयत पुस्तक म्हणटा, आपणाक स्विकार केल्ल्या सोमेस्तांक म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरल्यांक देवाची भुरगीं जावचें हक्क ताणें दिलें. देवाची भुरग्यांत आनी सामान्य व्यक्तीक व्यत्यास कितें मोगाचें न्हू. तकली म्हजी कूड मुयेची आसूंक साध्य गी? खंडीत साध्य ना. स्वामी जेजू देव म्हजी आनी तुजी तकली जावन, म्हजें आनी तुजें कुटुंब आमचें पवित्र सभेचें मस्तक जावन, कूड जावन आसची हांव आनी तूं देवा बरी मात्र आसूंक साध्य आनी खंयच्या रुपारी आमी आसूंक साध्य ना मोगाचें न्हू. वागाचें पील वागत जावन आसतलें आनी शिवाचें पील शिवत जावन आसतलें, उंदराचें पील उंदरत जावन आसतलें. आनी पळयत पुस्तक म्हणटा, हांव आनी तूं देवाची भुरगीं जावचें हक्क आसा, तर म्हजें आनी तुजें स्वरूप देवाचें स्वरूप जावंक जाय. आनी ह्या खातीर सर्वेस्वर स्वामी जेजू म्हणटा, आयकोंक कान आसा तर आयका, तुमी हर एकलीं देवा बरेंच अद्भुतां करूंक शकतल्यात. कशें शकतल्यात? देवा बरेंच अद्भुतां करूंक शकतल्यात. कित्याक देवाची भुरगीं ताजो थाळ्या कान दिवची हर एकलीं देवा बरीं जावंक शकतात. आमी जाणाव सीस दर्यांत पयणकन वता आसतना जेजू उदकाचेर सरलो आनी सीस थंयसर भिवन कांपोवन आसतना थंयसर उदकाचेर सरलोन येतलो जेजू पळोवन, तूं सुगे सोमिया तूं जाल्यार म्हाकाय तुजे सांगाता येवंक फॉर्माय म्हणटा. आनी जेजू म्हणटा ये. जेजू म्हणटा, हांव सुपर नॅचरल जावन उदकान सोलोन आसा, हांव सुपर नॅचरल अद्भुतान हांव ह्या उदकाचेर सोलोन आसा. तर तूं मनीस न्ही, तूं जर तर म्हजें उतार आयकताय ये आनी तूं ह्या अद्भुत रितीर ह्या उदकाचेर सल म्हणटा. आनी कुडलें वो पेद्रू उदकाचेर सोलोंक शकता. तरी पूण उदकाचेर चलता आसतना वारें वादळ बे ताच्या जिवितांत रिक्त आसतना तो बुडोवंक जाता. आनी पळयत पुस्तक म्हणटा, तो हात बाब मारतना स्वामी जेजू ताका हात दिता. हात दिल्या उपरांत कितें केलां म्हण थंयसर आमी पळयत पुस्तकांत स्पश्ट तरान बरोवना, तरी खंयसर तें सांगना जेजून ह्या पेद्रोक हांडयेर काडून हाडलें म्हूण सांगूना.
हात धरणं जेजू सांगता दोघी ओट्टू येऊन दोन्ही येऊन पावतात मगाच्या अद्भुत असो देव तो अद्भुत करूंक शकसो देव तो थाचे सांगता थाचे थंय आसता आसतना अद्भुत जातात उदकाचेर सोलोंक थाजे सांगता थाजे उतार ऐकलो हर एकलोय शकता कित्याक थाचे उतार तितले बळादीक जावन आसा बळादीक जावन आसा पयत पुस्तकांत आमी पळयता हांवें सांगलें कोलोसेकारांच्या पयल्या अध्यायान 8वें वाक्य थंयसर म्हणटा तोस्सू मस्तक कुडीचें म्हणजे पवित्र सभेचें आरंभ पयलें फळ जिवंत जाल्ल्याचें आनी त्याच प्रमाणे एफएस घरां बरयल्या पयल्या अध्यायान 22-23 वाक्य पळयता हांव सर्व वस्तू ताच्या पांयां तळ्या घाल्ल्या देवान ताका पवित्र सभेचें मस्तक नेमलां ती पवित्र सभा ताचीच कूड सगळ्यो वस्तू सर तरांनी संपूर्ण करतल्या वरवीं ती कूड संपूर्ण जाता हांव कित्याक हें सांगता म्हळ्यार हांव आनी तूं पवित्र सभा आमची तकली जिजू तर त्या तकलेची कूड त्या दैवीक सैमान आसाचे शिवाय खंयच्याय दुसऱ्या सैमान आसूंक साध्य ना हांवें देखून उलयलें सांगलें जर तर म्हजी तकली म्हजी तर म्हजी कूड मुयेची कूड जावंक साध्य ना अस्थिची कूड जावंक जायना शिवाची कूड जावंक साध्य ना तकली कशी आसा की त्याच प्रमाणे कूड आसूंक जाय आनी त्या देखून स्वामी जेजू एकच एक आशेता मोगाचें न्हू हांवें तुवें देवाचें उतार कितें आयका जाय कित्याक आयका जाय हांवें तुवें देवा थंय एक जावन जिवच्या खातीर आनी त्या खातीर सांज हांवच्या 7व्या अध्यायान 21 आनी 22 वाक्य म्हणटा बापा ते सोमेस्त एक जावन तूं म्हजें थंय हांव तुजें थंय एक जावन आसचें बरी तेय आमचें थंय एक जावन आसूं अशें तुवें म्हाका धाडलो म्हूण संवसारान सतमानच्या बसत ते सोमेस्त एक जावन आसूं आमी एक तशें तेय एक जावच्याक तुवें म्हाका दिल्लीच महिमा हांवें तांकांय दिली आतां हांगासर आसा विशय मोगाचो न्हू जेजूचें सगळें उद्देश कितें जावन आसलो जेजूचो उद्देश जावन आसलो आमी जेजू थंय जेजू बापा थंय सगळां आमी एक जावन म्हळ्यार थंय देव हांवें देव जेजूय देव तुमी सगळां आमी सगळां देवा बरीं आमी जिवंक जाय अद्भुतां पळोवन अद्भुतां कर हांवें तुवें जिवंक जाय म्हणली देवाची खुशी पूण हांव आनी तूं कशें जिवन आसा आमचे दुस्मनां पळयत आसतना आमकां भीती दिसता पयत पुस्तक म्हणटा निर्गमनाच्या पुस्तकान 7व्या अध्यायान पयलें वाक्य म्हणटा सर्वेस्परान मैजेक म्हळें पळय हांव तुका फाराव्या मुखार देवा बरीं करतलो फाराव्या मुखार एका कमांडरा बरीं करता म्हणून ना फाराव्या मुखार तुका घट्ट मनशा बरीं करता म्हणून ना फाराव्या मुखार तुका देवा बरीं करता म्हणटा पयत पुस्तकाचें उतरां मोगाचें सर्वेस्पर देव म्हाका आनी तुका देवा बरीं घटपट अद्भुत कसो व्यक्ती जावन तो जिवंक आशेता पूण हांव आनी तूं आळणी जाल्ल्या मिठा बरीं जाल्ल्यान आज समाज म्हाका आनी तुका खंयसर देखून आसा मोगाचें पयत पुस्तकान आमी पळयता जेनेसीस म्हळ्यार उत्पत्ती ग्रंथान पयल्या अध्यायान 27 आनी 28 वाक्य म्हणटा आमी मुस्तुपटी आयकलां देवान मनशाक आपल्या सारक्यासो रचलो देवाच्या सारक्याच ताका रचलो दादलो आनी स्त्री ताणें ताका रचली देवान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी म्हळें वाडा आनी साडा आनी पृथ्वी भरा आनी ती तुमच्या अधीन हाडा दर्याच्या मसल्यांचेर अंतराळाच्या सुकण्यांचेर आनी पृथ्वीचेर जियेतल्यांच्या सर्व जातीचेर अधिकार चलया आतां म्हजे सवाल सगळो अधिकार आदां चलोवची जाल्यार देव कालें करनासलो गी म्हणून संवसारचें सगळो आडाळतें संवसारचें सगळें आडाळतें आदां येवन पळोवचें जाल्यार देव कालें करनासलो सगळें आडाळतें आदां येवन पळोवन आसा आदां येवन पळोवन आसा देव सर्गींचें आडाळतें पळोवन आसलो आनी मनशाचें आडाळतें हांगा कोणाक जाय ह्या सगळ्या संवसाराचें आडाळतें कोणाक दिलें ह्या आदां आनी येवेक दिलें कशें दिलें आमकां सेंट्रल गव्हर्मेंट आसा मू केंद्र सरकार आसा मू राज्य सरकार आसा मू हांगासर केंद्र सरकारचें आडाळतें आसा गे आसा राज्य सरकाराचें गे आसा गे आसा गा आमकां शिक्षण क्षेत्र
या आमचे हेल्थ क्षेत्र या इतर क्षेत्रांनी पोलीस डिपार्टमेंट सिक्युरिटी पुरा कोणाची आसची राज्य सरकाराची आसची त्याच प्रमाणे सर्वेस्पर देवान सांगलें हांव देव तुवें म्हजे बरेंच अधिकार चलय तुका एका राज्य सरकारा बरी सगळो ह्या संवसाराचे अधिकार तूं चलय हांव सरकार तो हांव पुरा पळयतां थंयसर हांव पुरा पळयतां पूण ह्या आदावान कितें केलें देवाचें उतर आयकनातल्या वरवीं देवाच्या उतराच्या विरोध केल्ल्या वरवीं तो ते अधिकार ताजे तावन गेलो मोगाच्यान कोणा तावन गेलो अधिकार ताजे तावन अधिकार गेलो कित्याक गेलो कित्याक म्हळ्यार सर्वेस्पर देवाचे उतार ताणें आयकोंक ना सर्वेस्पर देवाचे उतार ताणें आयकोंक ना आनी त्या खातीर सर्वेस्पर देवाच्या उतरा विरोध केल्ल्या वरवीं देवा बरी अधिकारशाही जीवन जियोवच्या त्या आदाव येवेन 5 पटां जोरोवन 10 पटां जोरोवन 5 पटांनी जिवची एक गत पडली पोरण्या आमी नव्या सोल्ल्यान इगर्ज मतां सुरू जाताना आमी पळयता एकड्यांक आमकां आमी जाणाव अद्भुतां कशीं जातालीं इशीन गोल्यार अद्भुतां तिशीन गोल्यार अद्भुतां आनी त्या दाडा सांज याकोबो आपल्या पत्रान म्हणटा पयल्या अध्यायान 14 वाक्यान म्हणटा तुमचे मदें कोणीय पिडेस्त आसा पवित्र सभेच्या मलगड्याक तो आपोवंक धाडूं ते येवन ताचे वयर मागोवं आनी सोम्याच्या नांवान ताका त्याल मागोवं काले म्हणटा तुमचे वेगळे कोणीय पिडेस्त आसा की हात वयर घाला कोणीय पिडेस्त आसा की अशें करा आतां आयल्यार काले म्हणोकात तुमचे भितर कोणीय भलायकी आसा की तो हात वयर घाला म्हणोकात कित्याक सगळे आमी पिडेस्त जावन गेल्या मोगाच्यान एकाने एका रितीर आमी पिडेस्त जावन गेल्या आनी पळयत पुस्तक तेंच तोच अध्यायांत हांव तो पळयता 16व्या अध्यायांत आनी तो त्या ह्या अध्यायांत मुखलें वाक्य 16वें सांगता देखून तुमचीं पथकां एकामेकाक उसान सांगा आनी एका बसत मागा थवळ तुमकां भलायकी मेळटली बऱ्या मनान केल्लें मागणें भोवसड शक्तिवंत आनी फळादीक कितें म्हणटा पथकां रडा आनी तुमकां भलायकी लाभतली आज हांव आनी तूं देवाचो थाळो आयकनासतना खंयसर आसा मुगी म्हणलें एक सवाल हांव आनी तूं ही पवित्र सभा हांव आनी तूं हर एकलो एक बळादीक व्यक्ती जावन आसा जाल्यार देवाचो थाळो ह्या देवाचो उपदेश हांवें तुवें आयकनातल्या वरवीं हांव आनी तूं कश्टान संपडल्या मोगाच्यान कशें एक उदाहरण दिवचें जाल्यार पयत पुस्तकांत एक बरें उदाहरण आसा आमी जाणाव सर्वेस्परा देवान सोम्यान जिसून म्हाका आनी तुका अधिकार दिल्लो सालोकाच्या देव्या आत्महत्या वाक्यान पळयत आमी पळया सोरोप इचू आनी दुस्मानाचें सगळें बोळस पांय तळां मोस्तूंक हांवें तुमकां अधिकार दिला आनी कितेंच तुमकां बादा करचें ना म्हळें मार्काच्या 16व्या अध्यायान 17-18 वाक्यान हांव पळयता भावार्थाक असले अधिकारांची पदवी मेळटली नव्या अन्य भाशेन ते उलयतले आनी ते कोणाच्या माथ्यार हात धरतले ते गूण जातले ते मारेकार वीक बी येतले कथेन सांगचे ना देवसर ते सोडयतले सगळें थंयसर सांगला मोगाच्यान सर अधिकार आमकां दिला तरी पूण हो अधिकार आज आव्हान तूं सोलोवंक कित्याक शकना म्हणलें आनी एक सवाल आमी न्यायकर्त्याच्या पुस्तकांत 16व्या अध्यायांत थंयसर आमी पळयता 6व्या अध्यायांत थंयसर आमी पळयता सामसांव आनी दलीला सामसांवाक सगळ्याचे चड बळ आसलें आमी जाणाव भयंकर तो बळादीक व्यक्ती ताका काल सांगलें देवान केंस काडूंक नसो वाकोर लागोंक नसो आनी हाचें बळ इतलें बळिश्ट आसलें की ते फिलिस्तेकार त्या दलीला कडेन येवन सांगतात पंचवाक्य म्हणटा आनी हाका ताची इतली व्हड सकत ताका खंय थावन येता आनी आमी ताचेर जैत व्हरूंक ताका कोसो बांदून घालयत म्हणलें आनी ताका आशक्त करीत म्हणलें आमकां सांग तांकां व्हडलें सवाल वो व्यक्ती धाटो मोठो जाल्यार ते सवाल अशें विचारतनात तो काही साधारण आमचे पर्यंत एक व्यक्ती सामान्य व्यक्ती जावन आसतलो आनी त्या देखून ते विचारतात हाका खंय थावन सकत येता
जर तर गोली येता बरी व्हडलो जीव आलेल्यार हाका सखत बरें एक्सरसाइज करता व्हडलो राग कसो बरी आसा म्हणटाले. पूण हांकां कळटेच ना हे येवन विचारतात खंय ताका सखत इतली आसा ती आमकां सांगून सोड. आनी ताजे उपरांत आमी 16व्या अध्यायांत 17-18 वाक्यान आमी पळयता मोगाचें न्हू. थंयसर वच समजावन सांगता एका देवाचें उतार देवाचो थाळो कितें आयिल्लो तो ताज्या उतरा विरोध तो वेता आनी म्हणटा दलिला कडेन सांगता म्हज्या केसांक जर तर वाकोर लागून सगळो काडलो जाल्यार हांव एक सामान्य मनशा बरी जातलो म्हणून. आनी तशी स्थिती करता आनी सामान्य मनशा बरी हो व्यक्ती करता म्हाका न्हू. आनी उपरांत वयले वागाक जाल्यार पिटावन आसलो हो व्यक्ती एका उंदराकी मारूंक शकना. कित्याक देवाचें उतार ताणें पाळूंक ना. देवाच्या उतरा विरोध तो गेलो आनी त्या देखून एक इतल्या बळादीक व्यक्ती जावन आसलो हो व्यक्ती एक सामान्य व्यक्ती बरें तो जाता. सामान्य व्यक्ती बरें जाता. आतां हांवें तुवें पळयसy आमी सामान्य व्यक्ती बरी आसावंगी या आमी एक बळादीक व्यक्ती जावन आसावंगी म्हणलें आमी आमकांच आमी विचारण करीसy. खंयसर हांव तूं सुकल्या मोगाचें न्हू. म्हाका उडास येता आमी जाणाव आमकां जर तर आमी पळयलें जाल्यार न्यायकर्त्याच्या पुस्तकांत थंयसर एक घटन आसा. 6व्या अध्यायांत एक बरें घटन आसा आनी तीच परिस्थिती आज आम्हा सर्वांची उडास दवरया. जें कितें आतां हांव वाचतां चड उणें लागीं परिस्थिती आमची ह्या प्रमाणे आयल्या. थंयसर म्हणटा इस्रायलांनी परतून सर्वेस्पराच्या दिश्टेक वायट दिसता तें केलें देखून सर्वेस्परान तांकां 7 वर्सां पर्यंत मिदियानांतच्या अधीन केली. मिदियानांत इस्रायलांच्या प्रास चड बळिश्ट आशिल्ले आनी तांच्या बियान इस्रायलांनी दोंगरा वयल्या कंदाकांनी भुयारांनी दुर्गांनी आसरो घेवन पडलो. म्हळ्यार माठयांनी तांणी रावचें पडलें. हांव वाचूंक वचना तुमी घरा वचून वाचा. काळें बेळें आसल्यार काळें आनी पसल्यार आनेकल्यान व्हरचें आनी कालें करचें जीव वचून दी म्हणून माठयांनी वचून रावचें. असली एक परिस्थिती तांकां उब जाल्ली. आज आमकां भोगता की आमकां इतलो वावर केल्यार कांय फळूस मेळटाच ना. आमचें म्हणलें आनेकलें व्हरून आसात आमकां कांय मेळटाच ना. आमकां आमच्या समुदाय भोगता की मोगाचें न्हू. तर पळयत पुस्तकांत हांगासर म्हणटा उपरांत ताणें कितें केलें सर्वेस्परा देवाक बोब मारली म्हणटात. ताणें सर्वेस्परा देवाक बोब मारली आनी त्या देखून सर्वेस्परान हांगा कितें केलें म्हणल्या विशयी थंयसर सांगता. आनी थंय वेळार आमी पळयता सर्वेस्पर देव येवन त्या गिदियोनाक सांगता पळय तुवें हाचें मुखेलपण घेसय. आनी गिदियोन म्हणटा हांव हे सगळ्या कुळयेन म्हजी कुळी ल्हानशी कुळी त्या ल्हानशे कुळयेन म्हजें घराणें 11चें घराणें ह्या घराण्यांत हांव 11 म्हज्या कडेन कांय जायना. सर्वेस्पर देव म्हणटा हांव तुका साय दिता म्हणून सांगलां वच आनी तूं जिखतलोय म्हणटा. मोगाचें न्हू जिखतलोय म्हणटा. सर्वेस्पराचो थाळो आयकल्लो वो गिदियोन सगळ्या दुस्मनांक सलवयता. तुमी घरा वचून हे वाशयेत मोगाचें सगळें तुमी वचून वाशयता. आज हांव सांगूंक आशेतां इतलें पयल्या आयच्या नियाळा वेळार आज अद्भुतां आमच्या मुखार आसात गे. अद्भुतां म्हजे मुखार आनी तुजे मुखार आसात गे. हांव आनी तूं एक सामान्य जिवन आसा. जेजूच्या काळार अद्भुतां सगळ्यांनी जातालीं. जेजू उपरांत पयल्या धर्मसभेच्या वेळार अद्भुतां जायतितलीं जातालीं. पळयत पुस्तक म्हणटा सांत पेद्रो सोलोन येतना ताच्या सावळी पडल्या वेळार सक्कडे गुण जाताले आनी त्या सांत पावलाच्या ताच्या घामाचो तूं आलो ताका जर हात पुसून गेल्ले थंय वचून लागले ते गुण जाताले. पूण आज हांव आनी तूं खंयसर पावले. हांव सर्वेस्पराचो ताळो आयकल्लो तो सांत पेद्रो जावं दी तो सांत पावल जावं दी. आज समाजान कितले जाणी एक अद्भुत जावन केलें. आज हांव आनी तूं त्याच सर्वेस्पराचो मेजेचो पाटलाव करची. हांव आनी तूं खंयसर आसा मोगाचें न्हू खंयसर आसा. सर्वेस्पराचो थाळो आयकून जें सोड न्हू. आज आमी कितले आमच्या अधिपतान जाला म्हळ्यार आमी हर एकलीं एक स्टेट ऑफ मायंड आमचे पावलांक खालें जाल्यार व्हडना. डॉक्टरा कडेन गेल्यार जालें तो आमकां गूण करता.
कालय जाल्यार व्हडना वकिला कडेन गेल्यार ताणें अन्याय जाल्यार आमी थंयसर कोर्टांत वाद करता, कोर्टांत आमकां कांय मेळटलें. ही आमची चिंताप मोगाच्या न्हू, चिंताप. आमी अद्भुतान देखूंक शकना. अद्भुतांनी आमची पयली पयस सभा अद्भुतांनी आसली जाल्यार एक असामान्य जिवन, अद्भुताचें जिवन, सुपर नॅचरल जिवन जिवन आसलें जाल्यार आतां हांव आनी तूं एक सामान्य ज्ञान, सामान्य मनशा सैमाचें जिवन जिवन हांव आनी तूं आसा मोगाचें न्हू. आज आमकां कितलें स्ट्रेस जालें जाल्यार सायकॅट्रिस्टाक वचून आमी मेळटा. कित्याक? आमकां रातीक न्हीद पडना, आमकां टेन्शन जाता. कित्याक आमकां टेन्शन जाता? कित्याक पयलें पुरा खंय आसलें तें, पयलें पुरा खंय आसलें म्हणल्यार सवाल. खंयसर आसलें हे सुपर वकील, सुपर डॉक्टर, सुपर सायकॅट्रिस्ट, हें पुरा आमी कितें आसा मोगाचें न्हू. आमच्या पयलेंच्या पयस सभेच्या वेळार आमकां खंयसर पळोवंक मेळटा. कित्याक? सक्कडे हांव आनी तूं सामान्य तरान आमी जिवंक पडल्या मोगाचें न्हू. आमी चिंता पदकांत पडचें स्वाभावीक, कित्याक हांव आनी तूं मनशा सैमाचें आमी पदकांत पडायचें म्हणून. आमकां ना जाल्यार दुसरो अवकाश ना म्हणून सर्वेस्पर सोमेन जेजू मकान तुका आपोवन आसा मोगाचें न्हू. थाळो सर्वेस्पर देवाचो आयका, तुमकां सुपर नॅचरल अद्भुताचें जिवन सर्वेस्पर देव फावो कर म्हणटा. सर्वेस्पर असो थाळो हांवें तुवें आयकोंक जाय. केदेळा सर्वेस्पर असो थाळो कोण जर आयकलें, पयत पुस्तकांत पाद्र्यापण येता मस्त उदाहरणां दिली. जो कोण तो उतार आयकलें, जो कोण ताचो थाळो आयकलो, जो कोण त्या थाळ्या प्रमाणे जियेलो, ते सक्कडे सुपर नॅचरल लायफ ताणें जियेलें मोगाचें न्हू. अद्भुताचें जिवन ते जियेलें. हांव आनी तूं आजुनी एक सामान्य जिवन जिवन आसा जाल्यार आयच्या दिसा हांव आनी तूं दृढ निर्धार करया. आस्तावन सर्वेस्पर देवाचो थाळो म्हज्या जिवनांत आयकतलो आनी सर्वेस्पराचो थाळो आयकून हांवें सुपर नॅचरल जिवन हांव जिवंक प्रारंभ करतलो. म्हणलें चिंता पाटून ह्या विशयान ध्यान करून आमचें मुखलें आराधनांत आमी भाग घेवया मोगाचें न्हू. आमेन. Let us surrender ourselves unto the Lord. May the power of the Lord come upon our lives. Lord, we surrender all our intentions unto you. We surrender all our problems unto you. We surrender our pains and our struggles unto you. Holy Spirit, help us to listen to your voice. Holy Spirit, direct us in all our ways. Lord, may we experience your miracles in our lives. We pray for every individual who is sick, who is worried, who is tensed, and is in different problems. May the blood of Jesus heal each person today. May each person experience a personal miracle and a testimony today. May the power of the Lord come upon every individual mightily. Lord, we pray that you may send your Spirit and give each person the wisdom. Jesus, I pray specially now for every person who is suffering from different diseases. We pray specially today for the individuals who are suffering from incurable diseases and the diseases which are threatening their lives. Lord, we surrender them unto you. May through the precious blood each person be healed right now by the power of your love and by the power of the Holy Spirit. Lord, we surrender the doctors unto you. We surrender every medication unto you. Lord, we pray that you supernaturally touch them and you heal them. You deliver them and you set them free. Lord, we surrender every individual who is having different kinds of financial troubles and financial problems. We surrender them unto you. May a supernatural financial breakthrough come through. May by your grace give them the wisdom. We pray for the individuals who do not have jobs and are suffering in their workplace. May the peace of the Lord come upon them and may the Lord direct their steps. We pray for individuals who are having marital problems. May the grace of the Lord come upon them and solve all their issues. Hallelujah, hallelujah.
ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ಪಾನ್ಸಕ್ಕೂ ಬಂದ್ರ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿದ್ದೇಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿದ್ದೇಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ಮುಳುಗುವ ದೋಣಿಯ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ, ಸಾಗರಕ್ಕೂ ಒಡೆಯನೆಂದು ನೀ ಸಾರಿದೆ. ಮುಳುಗುವ ದೋಣಿಯ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ, ಸಾಗರಕ್ಕೂ ಒಡೆಯನೆಂದು ನೀ ಸಾರಿದೆ. ಭೂಮಂಡಲ ಕೈಲಿ ಹಿಡಿದವನೇ, ಭೂಮಂಡಲ ಕೈಲಿ ಹಿಡಿದವನೇ, ಜೊತೆ ಇರು ಈ ಪಯಣದಿ ಓ ಕರ್ತನೆ, ಜೊತೆ ಇರು ಈ ಪಯಣದಿ ಓ ಕರ್ತನೆ, ಜೊತೆ ಇರು ಈ ಪಯಣದಿ ಓ ಕರ್ತನೆ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿದ್ದೇಯ. ಕಷ್ಟದ ಕಡಲಿನ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಇಡುವೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ. ಕಷ್ಟದ ಕಡಲಿನ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಇಡುವೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ. ಕಡಲನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾದಿಯ ಮಾಡಿದೆ, ಕಡಲನ್ನು ಹಾದಿಯ ಮಾಡಿದೆ, ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನ್ನು ದಾಟಿಸಬ, ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನ್ನು ದಾಟಿಸಬ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿದ್ದೇಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ಅಲ್ಲೇಲೂಯ 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 ಯೇಸುವೆ ಅಲ್ಲೇಲೂಯ 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 ಯೇಸುವೆ ಅಲ್ಲೇಲೂಯ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ 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 The Lord is showing that He is breaking through financial bondages today. The Lord is supplying supernaturally income. I see somebody who is in Arab countries. The Lord is blessing him in his workplace. I see a lot of trouble the individual is going through, and the wife is praying for him. The Lord is blessing him. I also see individuals who are suffering through COVID, little children being touched right now. I also see
adults receiving the grace of supernatural healing. The Lord is showing in the coming days the power of the anointing will come upon the individuals, and when they walk according to the anointing, all their bondages and their yokes will be broken. The Lord is also granting grace to the community. The Lord is today strengthening individuals with ideas, and the Lord is asking us to listen to Him. The Lord is telling, when you listen to me and walk according to my words, I will give you victories like King David, and you will never lose. The Lord is promising a continuous victory, a supernatural victory in life. The Lord wants us to surrender unto Him. The Lord is also calling families who are having many diseases in their families to surrender specially to Mother Mary and pray a rosary. And the Lord is telling they will receive a supernatural healing in cases of incurable diseases, and the Lord is going to set them free. I also see individuals who are praying for different persons. I see especially a priest being blessed right now. I also see two sisters who are tuning in are being blessed right now with supernatural grace and the gift of the Lord. The Lord is also strengthening women who are above the age of 50, two women who are in the Lord and have been continuously spending time with the Lord and have been praying, Lord, why my prayer is not being heard? The Lord is telling today, I have given you a set free and you will receive a breakthrough today. And the Lord is telling, welcome me in your life, welcome the blessing and claim it, and you will receive it. I also see an old man who is worried for his children. The Lord is showing that I am setting you free and all your problems are being taken away. I see a young man who is praying for stability in the Lord and who is praying for his different problems. The Lord is telling, I will give you stability, and in everything that you are worried about, the Lord is going to strengthen you in the coming days, and all your problems and all your worries will be taken away. I also see persons who are praying for visa and a good job are receiving job today. The Lord is also strengthening individuals who are having problems with their jobs which are existing with new jobs, and also giving permanent jobs. The Lord is blessing individuals. The Lord wants us to surrender, and He is telling, through my Spirit I will strengthen you, and through the blood of Jesus I will heal you and deliver you. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मुगाल भवनांनी देवाचो ताळो आयकल्यावरवी आमी उंचल्या पांवदाक आमी सरता, मनशा सैंबता, दैवीकपणां आपणायता आनी आमचे मुखांतर जायतीं आजापां अद्भुतां घडटात मोगाचें न्हू. आमी मागतना आमी हात दवरता कोणाचेर, जायतें बरेंपण घडटा मोगाचें न्हू. त्या देखून आज आमी ह्या वरेविंगर सुवातेर आसा. सोमिया सांगत आमी वेळ करशिला, सोमियाचो ताळो आमी आयकला, तर हो वेळ आतां आमी मागचो विशेश तरान शक्ती खातीर, कृपे खातीर मागचो. त्या देखून सगळें आमी दिंबी घालया, आमच्या दोळ्यां आमी दांबया मोगाचें न्हू. जे कितें तें सवा आमी घेवन आयल्या, मागणें घेवन आयल्या, सगळें ह्या घडये सोमियेच्या पांयां तळा आमी समर्पण करया. त्या पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारता, पवित्र आत्म्याची सकत कृपा वालच्या त्या पवित्र आत्म्यान आमी हर एकली अभिषेक जावच्या खातीर प्रत्येक जण आमी कोणा खातीर मागता, कोणाक ह्या घडये सोमियेच्या पांयां तळा आमी समर्पण करता, ती हर एकली अभिषेक जावचे खातीर आमचे मागणें आमी मागता आसतना आश्चर्यां अद्भुतां घडटात मोगाचें न्हू. ते देखून हर एकल्याक कोणें आमकां मागोवंक सांगलां, कोणाक आमी मागता म्हणून बसयलां, तांकां हर एकल्याक ह्या घडये सोमियेच्या पांयां तळा आमी हाडया. सोमियान तांकां आपोरच्याक अभिषेक करच्या खातीर ह्या घडये आमी मागया मोगाचें न्हू, विशेश तरान आमी मागया. आनी आज आमी प्रत्येक जावन सोमियान आपोरच्या गुण करच्या, कोणा ती राग, मोसूर, हगे, जिद्द आसा भितर
काळजांत जिवितांत जायतो खोटो अनुभव आसा जायते बोन भितर बरोवन गेला राग मोसोर द्वेश आनी ताका लागून कश्ट जातात आनी असल्या बांदपासा नावन सोमयान तांकां सुटोवच्या खातीर सुटका दिवच्या खातीर आनी प्रत्येक जाण जर तर आमचे थंय भितर राग मोसोर हागे अस्कत उणेपण आसा आनी ताका लागून आमी कश्टोवन आसा जाल्यार त्या खातीर आमच्या मारीपा जायतें बरेंपण जायना जाल्यार ह्या घडी आमकां आमी सुमयाच्या पांयां तळा समर्पण करया असलें भितरलें इन्नर हिलींग आमी म्हणटा आमचे थंय आसले ते घाई ते थांबाचे गुण जाय आनी त्या मारीपा सुमयाची सकत आमच्या मारीपात वाळा जाय मोगाचें न्हू आनी तशेंच कोणा थंय असलें वायटपण आसा असलें खोटेपण आसा प्रत्येक राग मोसोर जिद्द बक्षिणांतलें भितर बरोवन गेला आनी हाका लागून आमची भाव भयणी कश्ट जाता जाल्यार आज तसल्यांक आमी सुमयाच्या पांयां तळा आमी समर्पण करया मोगाचें न्हू मस्त राग भितर हागे आसतना नेगेटीव चिंता भितर आसतना ते जिवितांत आमी नेगेटीव करन येता आनी त्या लागून आमच्या समाजान जायते जण खोटेपण वायट करतात कित्याक तांचे भितर समाधान ना तांचे भितर वायट बरोवन आसा आनी तसो फळ जावन भायल्यान तांचे जिवितांत सामाजीक जिवितांत वायट अन्याय करन आसात आज तसल्यांक विशेश तरान सुमयाच्या पांयां तळा आमी समर्पण करया सुमयेन तांकां आपोरच्याक सुमयेन तांकां गुण करच्याक तांचे थंय भितर आसले ते घाई थांबच्या खातीर गुण जावच्या खातीर असल्या व्यक्तींक आमच्या कुटुंबांत आसात आमच्या वळखीचे आमच्या मोगाचे आसा जाल्यार आमच्या बवारे आमच्या समाजांत आसा जाल्यार तसल्यांक समोर आस काडया तसल्यांक सुमयाच्या पांयां तळा आमी समर्पण करया मोगाचें न्हू विशेश तरान सुमयेन तांकां आपोरच्याक राग मोसोर द्वेश जिद्द असलें वायटपण उणेपण खोटेपण तांचे खालसा मनांतल्यान पयस वयच्या खातीर एक नवो व्यक्ती जावन बरेपण जोडच्या खातीर बरेपण करच्या खातीर सुमयान तांकां अभिशेक करच्या खातीर ह्या घडी आमी विशेश तरान मागया मोगाचें न्हू आमचे दोनी हात पवित्र साक्रामेंतांत आमी उबारून धरया पवित्र आत्म्याक आमी ह्या घडी आमी उलो मारया पवित्र आत्म्याची सकत करपा आमचे थंय तांचे थंय वालच्या खातीर सुमयान तांकां अभिशेक करच्या खातीर आमी आनी कोणा खातीर मागोवंक अशें ना तांकां हर एकल्याक ह्या घडये सुमयात आमी उबारया मोगाचें न्हू आमच्या देशाक आमच्या राज्याक आमच्या मुखेल्यांक विशेश तरान सुमयाच्या पांयां तळा आमी समर्पण करया संविधानान आमकां दिली हक्कां तांणी सांबाळच्या राखून व्हरच्याक सुमयान तांकां मोठी उस्वाद दिवच्या खातीर ह्या घडी आमी विशेष तांचे अभिशेक पण जावच्या खातीर मागया मोगाचें न्हू कोण कठीण पिडेक कश्टांक वळख जाल्यार समस्याक वळख जाल्यार आर्थीक अडचणीक वळख जाल्यात जिवितांत रीण कान कश्ट जातात फारीक करूंक जायना तसल्या आमच्या भावंडां खातीर विशेश तरान ह्या घडी आमी मागया तांकां सुमयेच्या पांयां तळा आमी समर्पण करया मोगाचें न्हू तांचे खातीर मागया विविध तरेच्या पिडेक वळख जाल्ल्या खातीर विविध तरेच्या कश्टांक वळख जाल्ल्या खातीर समस्याक वळख जाल्ल्या त्या भाव भयणीक सुमयेन आपोरच्या गुण करच्या ह्या घडी आमी विशेष तरान मागया मोगाचें न्हू पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारया पवित्र आत्म्याची सकत तांच्या कुडींत आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत ह्या घडये वालच्याक अभिशेक करच्याक आपोरच्या गुण करच्याक सुमयेची सकत वाळून दी म्हणून ह्या घडी आमी विशेष तरान मागया आनी हर एकल्याक सुमयाचो थाळो आयकोंक प्राप्त जावं दी सुमयाचो थाळो आयकोन तांचे जिवीत नवीकृत करूंक रुपीत करूंक सुमी तांकां अभिशेक करून ह्या घडी आमी मागया विशेष तरान मोगाचें न्हू पवित्रत्म्या Come Holy Spirit, come. ये पवित्र आत्म्या ये आम्ही मागता तांच्या हर एकल्याच्या खालसा मनांत ये पवित्र आत्म्या तुझे हजरपणाचे ते ह्या घडये जावं दी तांची कठोर काळजां ती मोवाळून दी कठोर मनां ती मोवाळ मनां जावं दी आनी तांचे भायर तुजी गुण करची सकत ह्या घडये वाळून दी Come Holy Spirit, come, touch and anoint them, each and every our brothers and sisters. तांचो राग निवारण दे, हाके, द्वेष, वैस करून दे, तांचे भितर शांती, समाधान, बरी भलायकी ह्या घडये राज जावं दी आनी त्या मारी तांणी समाजान बरें करून बरेपणान जियोंक एकमेकाक भाव आनी भयण म्हणून वळखून पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या come Holy Spirit, anoint them, touch them, heal them, touch them Holy Spirit. दाव तुझ्या आत्म्यावर सुमया तुझ्या आत्म्यावर असल्यांचे तांचे खालसा मनाचेर वत तांचे खालसा मनां मोवाळ कर ये पवित्र आत्म्या come Holy Spirit, anoint them, touch them, heal them, anoint them Holy Spirit, anoint them Holy Spirit, come, heal them Holy Spirit, come. ये पवित्र आत्म्या हर एकल्याच्या खालसा मनां ये पवित्र आत्म्या ते खालसा मनां नितळ कर ये पवित्र आत्म्या come Holy Spirit, come, anoint them, heal Holy Spirit,
Spirit, come. Come, Holy Spirit, come. ये पवित्र ये अभिषेक कर. अंग सजवलेल्या हर एका भाऊ बहिणीला अभिषेक कर. अंग सजवलेल्या हर एका भाऊ बहिणीला आपण आज ती आईला त्याच्या खास जमानाचे अत्रेक तू मानून घे. बरी भलायकी बरे बंदी पवित्र अभिषेक कर. सुमिया अभिषेक पवित्र अभिषेक अभिषेक पवित्र आपण हालेलुया 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 हालेलुया. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Praise you, Jesus. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Holy Spirit. हर का तुझा सुनिया, भगला तुझा सुनिया, Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सोम्याचे आशीर्वाद आम्ही घेऊन घेता मगाच्या भावानी बहिणी. परत एक घडी आमचे कुटाम सोम्याच्या पांयंदळा समर्पण करूया. आमच्या कुटुंबात असलेल्या हर एकल्या गावान परगावान प्रायवंतात जावन ल्हान भुरग्यां पर्यंत युवक जनांक खाजरी जोड्यांक हर एकल्याक सोम्याच्या पांयंदळ समर्पण करूया. आमच्या कुटुंबा खातीर मागया. आमच्या देशा खातीर, आमच्या गवळी बापां खातीर, आमच्या याजकां खातीर, आमच्या धर्मीक भाव भयणी खातीर, आमच्या भावार्थ्या लोकां खातीर, भावार्थी लोकां खातीर हर एक आमच्या भाव भयणीक हर एकली भाव भयणी आमच्या मंगळुरी पवित्र सभेची आस्त हर एकली सोम्यान हर एकल्याक आपण आशिर्वादी करचे खातीर आमी मागया. कोणे आमचे लागीं मागून सांगला, कोणाक आमी मागता म्हणून बसयला तांची ते सवाय सोम्याच्या पांयंदळा समर्पण करूया. आनी सोम्याचे आशिर्वाद जोडूंक आमी तयार जावन गावया गीत येद्या व्हडा साक्रामेंतां. Sacramenta Sestanaman Koru Urvilatya Rupa Bhotla Navyoriti Adarya सर पदवेदारा ससनाच्या खऱ्या देवा, तू एकलोच आमचो देव, खरो जिवंत देव म्हणून आमी वळखून घेतला. आमचे संगता तू आसाय, आमकां हर एकल्याक आपडटाय, बरें करताय. त्या देखून आमी तुका दिनवासता, तुजी स्तुती आमी गायता. आज हांगा सजमलेल्या हर एका भाव भयणी परत तुज्या पांयंतळा समर्पण करता. कुटुंबांत विविध माध्यमां मुखांतर ह्या आराधनान वांटेली जावच्या हर एका भाव भयणीक आपड ताच्या खालसाचे अत्रेक मानून घे. तांकां आनी तांच्या कुटुंबाक तूं अभिषेक कर. त्या मारिपा तुजी कृपा, तुजी सकत हर एका कुटुंबान रास जावं दी. तुजो थाळो दिसपो तो तांकां आयकूंक, त्या थाळ्याक खाण दिवंक आनी त्या मारिपा तुज्या दैवीकपणान बरोवन अजपां अद्भुतां तांच्या कुटुंबान तांच्या बोवारी करून तांकां कृपा दी. जो जियेत आनी राज करताय ससनाच्या ससना. Amen.
On verra bien. Bapa Ci, di puterci, di purita, mi accennavi. Amen.